Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 at our study centers in Margao, Vasco and Purudem. Book your seat today. Limited seats available. कोलवाळ जंक्शनार खुबशे अपघातांत लोकांक मरण आयलां. हांगा फ्लायओव्हर, अंडरपास नाजाल्यार फुटब्रिज तरी घालचो अशी मागणी कोलवाळच्या लोकांची आसा. लोकांचो डिमांड इतलोच आहा थंय अंडरपास जावचो बेगीतल्या बेगीन. एटलिस्ट ते भुरगीं इस्कॉलाची जी येता वयता तेंच्या खातीर तरी आयज ग्रामसभेक लोकांनी डिमांड केला चडसो की थंय अंडरपास जावचो बेगीतल्या बेगीन. आनी आमचे कडसून कितें पंचायती कडसून जितलो जाता तितलो आमी फॉलो करतले आनी एज अ PWD ते कोण खंयच्या डिपार्टमेंटाक लागता थंयसर आमी धाडपाचो प्रयत्न करतले. सध्या तरी आमी अशें कितलेशेच देश पळयल्या थंय की थंयसर म्हाका तरी दिसता ते टेक्निकली पॉसिबल ना सध्या तरी. सो एटलिस्ट तो सरकारा कडेन मागता की तो फुटब्रिज जो सांगता तो तर आमच्या सरपंचान इनिशिएटीव घेवन जर फुटब्रिज केलो एटलिस्ट आमी आमच्या भुरग्यांचे लायफ सेव करूं शकता. जे स्कूल हांगासर लागीं आहा त्या भुरग्यांक खरेंच अक्षरशः त्रास जाता की क्रॉस करपाक त्रास जाता. सॉर्ट ऑफ स्पीड ब्रेकर समथिंग हॅज टू बी डन. कितें करूंक जाय ना, कितें बोर्ड घालूंक जाय, स्पीड लिमिट कितें आहा ते विलेज आहा ना. एम आय रायट ऑर नॉट? सो वी हॅव टू डू समथिंग. किल्लपाल दाबाळ ग्रामस्थांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यावेल्यान पंचायतीक धारेर धरली. ही 15 वर्सां आदली प्रकरणां पंचायत ठप्प जाल्ली. 1-2 वर्सांत जाग्यार पडपाची ना सरपंचाचें म्हणणें. कितें आसा हे 15 आनी 20 वर्सांचे ते प्रकरणां काडून दवरल्या. 15 आनी 20 वर्सां पंचायत ठप्प आसली कितें ती सगळें एक वर्सान 2 वर्सांनी निवळ जायना. कितें हे आनी हे ठप्प करपी एक मनीस ह्याच लोकांनी आतां फुडें फुडें येना. आतां फुडें फुडें त्या विरोधा आसा म्हणटा फुडें फुडें विरोधा हांव म्हणना विरोधा म्हणून पूण त्या विरोधा रावता आमकां तशें तुमकां कॉपरेट करिना. सांगपाचें म्हळ्यार हो सरपंच कसल्याच विश्वासान घेवन आसतना काम करता. आज कितलेशे इश्यू आसलेले एक तरी सिंगल इश्यू तेणें कोणाक आन्सर दिलो जाल्यार विचारा. सेक्रेटरी दिना आनी तोय दिना. आनी ताका लागून आमी फाटले वारंवार 1-2 ग्रामसभा आमी वयर बसनाले. आमकां मुद्दाम सकयल पडपाक भाग पडलें कित्याक हेंचेर जे आरोप जातात तातूंत आमची इमेज पिड्यार जाता तांणी जाता. शारीकरणाक विरोध करपी आमी पयले आमच्या विरोधाक यश मेळ्ळें म्हणटा मयडेचो सरपंच. आमी गेल्या 14 तारखेक जी ग्रामसभा घेतलेली ती अर्बनायझेशन आमकां नाका म्हणून ती म्हाका दिसता सक्सेसफूल आमची सारकी मयड्या एकूच अशी पयली स्टार्टींग पंचायतींनी ग्रामसभा घेवन आमी ओपोज केल्लो की आमकां हेतून अर्बनायझेशन नाका आनी ते सक्सेसफूल जाले. सरकारान आमचें म्हणणें आयकलें. सगळे 56 विलेजींक जे तेंच्यानी अर्बनायझेशन करपाचें केलें ते फाटीं घेतलेल्या. Moira village, we had taken a Gram Sabha resolution opposing this. This was the first village panchayat in entire Goa which opposed this and took a Gram Sabha resolution. Then started a series of other panchayats taking decisions. But Moira village was the first which opposed, and we even said if the government decides to go ahead, we will challenge it in the court. Bureau Report, Prudent.